तुळशी लग्नाच्या फाटभुंयेर पणजेचो बाजार तुळशी लग्नाक लागपी सामानात गच्च भरला। दर वर्साप्रमाण अंदूय बी लोक तुळशी लग्नाचे सामान घेवपाक येतात। फाटल्या 6 वर्सांच्या तुळेंत अंदू वर्सा प्रतिसाद उणो आशिल्ल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। तुमच्याकडे किती आसा आयज तुळशीचा बाजार आता लागला? नवरो आसा, ऊस आसा, आमाडे आसा, मागीर चिरमुल्यो आसा। नवरो आनी व्हंकलाची रेट किती आसा? नवरो आनी व्हंकल मागीर नवरो आनी ऊस हेची 150 रुपया आनी सिंगल ऊस जाय जाल्यार तुका 100 रुपया। हय, बेस्ट ऊस बीन घेतल्या? बेस्ट ऊस जाल्यार तुका 100 रुपया। ओके, पयलींच्या बाजारापेक्षा आता बाजार कसो आसा? कमी आसा, भरपूर कमी आसा, खूब कमी आसा। म्हटल्यार पोरू जसो हरशीं जाता पळय न्हू तसो कांयच ना। तुम्ही केन्नाच्यान बसता हांगा? आमकां जालीं 2-3 वर्सां आतां, वर्सा कोणी बसता। खूब कमी आसा। हय, कमी आसा। हांव न्हू तर सामकोच कमी आसा। म्हळ्यार आदले दिसा जसो वेपार जातालो पळय न्हू आनी दुसरे दिसा जातालो न्हू तसो कांयच ना। कितली वर्सां जाली बाजार करता हो? आमी जाली 40 वर्सां वयर। ह्या आतांचो बाजार आनी पयलींच्या बाजारान किती फरक आसा? पयलींचो बाजार आमचो सवाय आशिल्लो तेन्ना वेपार आनी बरो आशिल्लो। आनी आतां एक बडी हाडटलो जाल्यार 40 रुपया एक बडी ही हाडटा आमी मडगांव साकून हाडले। बरे आवाळे गांवठी गो, हे गांवठी आवाळे। तुम्ही किती बांदता आतां? चिचो बांदता, आवाळे बांदता, आंब्याचो ताळो बांदता आनी जिनो बांदता। कितें म्हणटा तेका? एका न्हवरे म्हणटा देडी व्हंकल, व्हंकल तुळस न्ही, जिनो न्हवरो दिसता। ह्यो सगल्यो देडयो बाकीच्यो। तुमचे कडेन कितें आसा? आमी विकतच सगळो लोक बसता घेवन। ती रानांच्या हाडटा न्ही, ती पयसुली हाडटा, ती विकूंक गांवांना दिना न्ही ते लोक। आमी होलसेल हाडटा तेंचे कडेन, ही हाडटा 40 रुपया, 35 अशी हाडटा ही बडयो। अशें बाजारान आतां वेगळें कितें येयला बीन अशें? वेगळें येना, एका इतल्यान बांदता न्ही चवथी, एका दिवाळेक हें बांदता आनी कांय बांदिना। थोडी लोक उशे बांदता सारक्यो।